आयची अपडेट म्हळ्यार ह्या दिसांक खूब पावस पडत आसा आनी ह्या पावसा बोळा भितर खूब कडेन खूब अशी डॅमेज जालेली आसात। मेन सांगपा म्हळ्यार कुडचड्या वाठारा भितर बागवाडा हांगा शिवाजी नायक हेगेली घराची एक मातयेची वणत आसली ती पडोवन ताका सुमारे 1 लाखाचें लुकसाण जालां अशें आमकां कळ्ळां। तशेंच थंयचो कावन्सिलर जो प्रमोद नायक म्हणजे ताका भाई म्हणटात ताणें स्वता थंय म्युनिसिपालिटी लेबर व्हरोन तशेंच फायर ब्रिगेडीचे लोक व्हरोन तांकां सगळें सेवा दिलेली आसा। तशेंच आमी मुखार पळोवपाक गेल्यार फोंडेमळ हांगा एक गुरुदास नायक हेगे घराची छप्पर पावसान पडलेलें आसलेलें आनी अशें आयकलां आमगे निलेश काब्रानान कितें मदत करून ताका तें छप्पर बांदून दिलां आसा अशें बी आमी आयकलां। तशेंच आमी केपें पळोवपाक गेल्यार केप्यां जेन्ना पाड्डेचो पूल बुडटा अशें म्हणून फेमस आसा आनी तो पूल बुडलो जाल्यार जी येरादारी जी मेन हायवे आसात केपेंच्यान मडगांव वचपाची ती पूल बुडटा अशें म्हणून आमी आयकल्लें। त्या प्रमाणे भितर खरेंच ते कारणान तो पूल बुडलेलो आसा आनी लोकांक ही खबर रोखडीच कळटाली कारण कितें जो ट्रान्सपोर्ट जो वयतालो तो सगळो डायवर्ट जावन चांदरच्यान वयतालो। पूण ह्याके बेगी जालां प्रायवेट बसी आसा त्यो बंद जाल्यात म्हणटकीर बसी नासलेल्या कारणान ह्यो ट्रान्सपोर्ट हो डायवर्ट जालो ना बेश्टी गाडी वयता म्हण लोकांक ते कांय कळना म्हणून आमी सांगपाचो त्या कार राती हो बुडलेलो आनी आज सकाळीं आमी जेन्ना वचून पळयलें तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें तो पुलाची भरती आसली ती मातशी कमी जाली आनी लोकांक वचपाक येवपाक बरो सुरळीत रस्तो जाल्लेलो आसा। आज जर परत पावस पडलो जाल्यार परत बुडपाची शक्यता आसा। ही आयची अपडेट।